सरकाराचो प्रशासकीय कारभार मुजत वाडीवेल्या ऑफिसरांचेर यूपीएसक बावटो तिजोरेचेर आनीक 10 कोटी वजे कॉम्युनादीक लँड पर्पज बदलूंक मेळचो ना। मुख्यमंत्री विश्वजीत दोगुय दिल्ली, घरमंत्री शहा, अध्यक्ष नड्डा बरोबर राजकीय परिस्थितीचेर बसका। मुख्यमंत्री म्हणटा पक्षाची बसका आपल्याक आमंत्रण। महिन्या उपरांत वासुदेवाची बॉडी सोदूंक परत सर्च, गाडी न्हंयत गेल्ली थंय न्हंयच्या फाट्यार सोद, ड्रोन, पाणबुड्यांचो वापर बापूय म्हणटा तो उदकांत नाच। सनबर्नाक आयोजकांनी आदी सुवात दाखोवची, गरजेच्यो परवानग्यो हरकत ना दाखले घेवचे, मागीरूच अर्जांचेर विचार, पर्यटन मंत्री उलयलो। बेकारी विशीं केंद्राचो डाटा गोंयाक मान्य ना, मंत्री म्हणटा श्रम खात्याचो न्ही, आयुक्ताच्या केंद्रा कडेन चल्ला उलोवप। गोंयची बेकारी 8.7% वयर म्हूण डाटा। कुंकळे अब्दुल खैराचेर हल्ल्याचो हज कमिटीचो गोंयचो अध्यक्ष इरफान मुल्लान केलो निशेध, धर्मीक एकचार शांतिकाय तिगोवंक सरकारान यत्न करचो म्हूण उलो। दक्षिण गोंयाक सनबर्न नाका जाल्यार तांचेर बळजबरी नाका, मायकल लोबो म्हणटा आयोजकांनी सुवात सोदची, नितळ सनबर्नाक तेंको। काँग्रेसीक 2027 स्पष्ट बहुमत दिवचे, दक्षिण गोंय काँग्रेसीचेच उत्तरेतूय जिखता, 30 वाडीचे 4 काँग्रेसीचे, 27 टार्गेट, युरी हेड ऑन। राज्यातले सगळे कसिनो 2 ऑक्टोबराक मध्यानराती 12 ते 3 ऑक्टोबराच्या सकाळी 12 मेरेन बंद, गांधी जयंतीच्या फाटभुंयेर नोटिफिकेशन। केरळाच्यो 600 क्रिस्तांव फॅमिली वक्फ बोर्डाच्या बेकायदेशीर दाव्यांचे बळी, 600 ख्रिश्चन फॅमिलींच्या प्रॉपर्टीचेर खंय वक्फ बोर्डाचो दावो। झाडाची खाणी हड्ड्यार पडून 55 वर्षाच्या प्रकाश गावणेक मरण, मुर्डी खांडेपार अपकीड। सत्तरीच्या शेलप्या आणि मालपणातल्या 2 बेकायदेशीर चिराखणींचेर वाळपय पुलिसाची धाड, 35 लाखांची माकना जप्त, FIR। महाराष्ट्रात गायीक राज्यमातेचो दर्जो, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकाराचो निर्णय। फामाद अभिनेतो मिथुन चक्रवर्तीक भारतीय सिनेमाक दिल्ल्या योगदाना खातीर दादासाहेब फाळके पुरस्कार, 70व्या राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार सुवाळ्यात भेटयतले। महात्मा गांधीच्या जाग्यार फामाद अभिनेतो अनुपम खेराचो फोटो आशिल्ल्यो 500च्यो नोटी धरल्यो, 1.60 कोटीच्यो फटीच्यो नोटी जप्त, गुजरात अहमदाबादात पुलिसेची कारवाय। नेपाळात काठमांडूत उटंगार, पालसण कोसळून आयिल्ल्या अरिश्टात मरणाचो आकडो पावलो 200 पार, कितलेश्योच गाडयो बुडल्यो। विराटाचो वर्ल्ड रेकॉर्ड, सचिन तेंडुलकराक फाटी घालून विराटाचे आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटीत 27,000 रन पुराय। देवाक राजकारणातल्यान कडेक दवरात, सुप्रीम कोर्टान आंध्राच्या मुख्यमंत्र्याची काढली खरडपट्टी, आंध्र सरकार म्हणटा लॅब रिपोर्टात लाडवांनी चरबी वापरल्या हे स्पष्ट। सिरियात अमेरिकेचो मोठो हवाई हल्लो, आयसिस आणि अल कायदाचे 36 आतंकवाद्यांक मारले। अमेरिकेचो राष्ट्रपती जो बायडनान तायवानाक रक्षाविषयी आदाराक $567 मिलियन मदत केली जाहीर, व्हाईट हाऊसाची माहिती।